पयलीं आमी सगळी स्टडी करची पडली म्हणजे आमची पोजिशन आनी हांव एक फार्मर जाल्ले कारणान म्हणजे फार्मराची न्हीद पळोवची पडली आनी देवादेन अशें कितें की आमकां आतां टिमूच जी सरकारान दिल्या ही वन ऑफ द बेस्ट टीम म्हणटा तशी कित्याक म्हाजे बरोबर आमचो CAE आहा प्लस रजिस्ट्राराचे एसिस्टंट रजिस्ट्रार म्हणजे कितें ती फूल स्टडी करूनच मागीर म्हाका मुखार स्टेप घेवचे पडटा कित्याक आमकां आतांच करता म्हणपाक काय आमकां डेली सगळें पोजिशन पळोवचें पडटलें प्रॅक्टिकली पोजिशन कितें तें पोजिशन मागीर कशें आहा तें पळोवन मागीर आमी मुखार स्टेप घेतले. सो फाटल्या दिसांनी खुबशीं एज्युकेशनां जालीं हांगासर गोवा डेरीचे गेटी कडेन त्या एज्युकेशनान तुमचोय सहभाग आसतालो. सो तुमी खुबदां तेंच्या वांगडा आशिल्ले म्हणटा एज्युकेशन करताना खुबशे विशय आशिल्ले. सो ते मुख्यतः खंयचे विशय तुमी सोडपाचो प्रयत्न करतले तितून शेतकऱ्यांक फायदो जातलो म्हणजे ती आतां तेजेर आतां स्टडी करची पडटा तेन्ना आमी एज्युकेशन आमची हांव क्लियरली सांगता हेजे पयलीं हांव एज्युकेशना आशिल्लो कित्याक पयलींचो MD तेका काडचो म्हणून मेन एज्युकेशन आमी तेका आशिल्लें कित्याक तेका रिटायर जावन सुद्दां परतून दवरलें कितें तेजेर चार्जीस आहा म्हणून तेका काडचो म्हणून आमी मेन एज्युकेशन आनी ते एज्युकेशना हांव आशिल्लो. म्हणजे आतां कितें जाता आतां आमी हे जी पोजिशनाक बसतकीर आमी ते फायनान्शियल बर्डन सगळें पळोवचें पडटलें कित्याक तो टायम आनी हो आतां टायम कसो आहा तो मागीर डिसिजन. साधारण गोवा डेरीचे दूध उत्पादन आता बरेच हे झालं कमी झालं अशें काय लॉसेस असे झाले फाटल्या दिसांनी आता रिकवर झालं म्हणटा त्या दृष्टिकोनांसून तुम्ही कितें भर दिवंक शकता एक दूध उत्पादक म्हणून. हेजे दूध पयलीं म्हाका आतां कितें म्हाका दोनी बाजू पळोवची पडले दूध उत्पादक म्हणून पळोवचें पडलें आनी एक डेरीचो एक चेअरमॅनय म्हणून दोनी बाजू पळोवन आनी आमी फायनान्शियल बाबा खरेंच कशें आहा कितें तें आमचो CA आहा पळय तोय फुल्ल सपोर्ट दिता तसो आमगेली तुगेली लिगल बाजू जावं कशी रजिस्ट्राराचे आहा त्यो आमकां रजिस्ट्राराचे तेय पळय म्हणजे तिगांयचे आमकां एक कंबायन आमकां डिसिजन घेवचें पडटलें कित्याक तें हेजे गोरुकाराच्या हिता खातीर त्या भायर डेरीच्या हिता अशें आमकां कंबायन डिसिजन. सुमूल गोंयान येयल्या नंतर आता एक दूध उत्पादक अशें म्हणटा कितें तुमकां इफेक्ट बी जालो असो तेका टॅकल करपा खातीर तुमचे अशें अपार्ट फ्रॉम दीस चेअरमनशीप अशें म्हणजे कळना सुमुलाची जे पळय तुमकां सुमुला सद्या गोंयान येयल्या बरोबर तेंचे वर्चस्व वाडत चल्लेलें आसा तेका लागून तुमचे अशें दूध उत्पादक तेच आमकां कितें दूध उत्पादक म्हणून तेयी समोला दूध घालता ते आमचें दूध काय तेंची डिफिकल्टी कितें आहा ती आमकां आतां पळोवची पडली म्हणजे जे आतां आमी हे पोजिशनाक म्हणजे तेंकां बाबा तेंकां कितें डिफिकल्टी अशी ती तेंची डिफिकल्टी हें करपाक तेंकां एक बाबा आमी चडसो प्रयत्न करताले ते आमची गोवा डेरी भितर येवपा खातीर. दूध उत्पादकाचें म्हणणें आसा की गोवा डेरी संजीवनीचे वाटेर वयता सो तुमकां खरेंच दिसता की संजीवनीचे वाटेर गोवा डेरी वयता ना म्हाका जाल्यार दिसना ती संजीवनी फाटल्या दिसांनी जायते प्रश्न आसले की खूब एक्सेस स्टाफ उरला जायते मर्सिडीज हाडले तेका जावं फिलपॅक मशीन हाडलेलें तितूरूय घोटाळो जाल्लो आसा. मागीर आयस्क्रीम प्लांटूय सद्या म्हाका दिसता बंद आसा. सो ह्यो मेन ज्यो गजाली आहा पळय न्ही त्या गजालींचेर तुमी कशें लक्ष दितले. तेका एक जोडून हे करता कांय कॉन्ट्रॅक्ट दिल्या पळय ते सुद्दां अशे प्रॉब्लेम जाल्या की एक्चुअली कायदे भायले दिल्ले आसात. एक माजी अध्यक्षानूच आरोप केल्लो ती कितें जाल्यार ती तेजेर आतां कितें जाल्यार तेजी सगळी इन्क्वायरी चालू आहा इवन आतां सुद्दां ते इन्क्वायरी चालू आहा तितून भितर आमी पडची न्हू कित्याक लागून ती जेन्ना इन्क्वायरी बाजू आसता पळय ती सेपरेट आतां आमची कितें आयच्यान जें कितें आहा चलता पळय तें पयलीं सुरळीत कित्याक फाटले सगळ्या तर आमी हात घालपाक गेले जाल्यार फार्मराची हित आमी सांबाळपाक पावची की इन्क्वायरी तुमचो सपोर्ट आसतलो काय ना ते हय इन्क्वायरी करचीच इन्क्वायरी सपोर्ट आसतलो समजा पूण ती इन्क्वायरी थ्रू गव्हर्मेंटाची हितूंतल्यान चलता ती तशी चलची. अवित श्रीकांत नायक अवित AVI दूध दर वाडीचेर बीन कितें आसतलो आतां निर्णय बीन कितें आसतलो काय कशें कितें तेजेरूय विचार करची पडना सादारण कितलो टायम वयतलो म्हणल्यार हे सगळें हे जे पळोवचे पडले कितले टायम तसो कितें आमी तिगां मेळोन एक जावन तो तेजे विचार करचे पडला. यशवंत कामत
म्हाका दिसता हे पोरने खंयचे फॅक्टर किंवा खंयचे बरी हे करून कॉस्टिंग देव येता हो सगळो विचार म्हाका दिसता येता त्या दिसान जातलो आनी ताच्या मागीरूच आमी तुमकां सारकें सांगपाक शकतले. आतां कॅटल फील्ड म्हणा खंयचोय वेगवेगळे तांचे एरियाज आसा त्यो एकदां सगळ्यो सारक्यो पळोवन तातूंत कॉस्टिंगान कितें विशय आसा खंय इशू आसा ते सगळे मागीर विचार करून तुमकां सांगतले. स्टडी करचे पडले. अपेस पळोवचें पडलें पयल्या शिवाय कॅनॉट कमेंट ना. थँक्यू. ओके थँक्यू.